सोमारा सांजे सारमानस फेरी धक्क्यार एक कार बुडपाची घडणूक घडिल्ली। हे घडणुकेत जिवीतहानी जावंक ना, मात फाटल्या कांय वर्सांत घडिल्ल्या घडणुकांच्यो यादी ताज्यो जाल्यात। पावणे 2 वर्सां पयलीं फेरीबोटीत घालतना एक कार सरळ न्हंयत बुडिल्ली। हे घडणुकेत कार चालकाक मरण आयिल्ले। 15 वर्सां पयलीं ह्या फेरी धक्क्या कडेन फेरीबोट बुडून एका प्रवाशाक जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो। परतून सोमारा कार बुडपाची घडणूक घडिल्ल्यान थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। अपघात नियंत्रणात हाडपाक सरमानस फेरी धक्क्याचेर उपाय येवजण करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। असोच आनी एक आमचो एक जीवलग मित्र यतीन मयेकर धबधब्यालो हेणी सुद्दां आपलो जीव हांगा उडयल्लो आसा। इन्सिडेंट जालो तेजी वेगनार भितर गेली। आमी परत परत सांगत आसा की आमकां हांगा सेफ्टी वॉल जाय आसली, सेफ्टी वॉल जाय आसली। कित्याक लागून हेजी आमकां आतां कमी महसूस जाता अशी, कित्याक ह्यो आमचो रोड येता बिचोलच्यान डायरेक्ट फेरये कडेन, सारमानस फेरये कडेन, तो सामको डीप आसा। जर समज केन्ना कोणाचो ब्रेक फेल जालो जावं इन्सिडेंट कितें प्रॉब्लम येयले गाडीक जाल्यार हांगा आनी सेफ्टी म्हणटा ते फुडें कांय ना। एक सेफ्टी वॉल कित्याक जाय, जेन्ना ड्रायव्हर आपलो ताबो आपलो उगडटा गाडये वयल्यान तेका फुडें कांयच दिसना, फक्त आसता तो एक दर्यो। फेरी लागलेली असल्यार एक बरी तो बीन मदीं कोण येयलो जाल्यार तो करतलो कितें, तेका लागून एक सेफ्टी वॉल कित्याक बाबा तेका कांय चान्स नासता तेन्ना बाबा तो एक भिंतीर तरी ते गाडी तेकयतलो, गाडीक डॅमेज जावं पूण जिवाची कांय हानी जायना। तेका लागून काल असोच इन्सिडेंट जालो, तो रिवर्स घेतालो, गाडी तेजी बंद पडली अशें कितें जालें, बंद पडली आनी फुडें गेली तेन्ना ब्रेक लागना जालो तेका फुडें कांय दिश्टी पडोंक ना। एक जर ती सेफ्टी वॉल आसली जाल्यार ते सेफ्टी वॉल तेकोन तरी टच करतलो आसलो, सेफ जातलो आसलो, जिवाक कांय जावचें ना, गाडीक डॅमेज जावं। तशेंच तो डायरेक्ट ती गाडी उदकान निमली, तरी देवाच्या कृपेन तेका कांय जावंक ना। आमचे कांय हांगातले स्थानीक आसले तेंच्यांनी तेका यश मेळ्ळें तेंका काडपाक, थँक्यू ते फायर फायटर आनी पुलीस येयले मागीर पावले। पण आमी परत परत सांगत आसता हे इन्सिडेंट सारमानचेर ह्या दिसांनी घडत आसा। 1 वर्स 2 वर्स जायना, परत परत एक इन्सिडेंट जायत आसता। तेका लागून आमची रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट तेंच्यांनी लक्ष घालपाचें आहा। फर्स्ट पॉयंट आमचो हांगा सेफ्टी वॉल जालो। सेकंड पॉयंट आमचो रोडाचेर जाल्यार तेजी वीड पळोवंक जाय, वायड करपाक जाय की आरामार गाडी वचोंक शकता, लोकांक येवंक वचोंक मेळटा, तशें तुमी एक लक्ष घालूंक जाय अशी आमची मागणी सरकारा कडेन आसा। तशेंच रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी अशें इन्सिडेंट जावचे न्हू इतलीच मागणी। मजगती सारमानस फेरी धक्क्याचेर उपाय येवजण करपाक आडनदर जाली जाल्यार फेरी सेवा बंद करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी संतोष कुमार सावंत हांणी दिल्या। सारमानचेर जो धोको आसा पळय, तो सारमानचेर टोंक जी फेरीबोट आसा पळय, आनी हे सारमानचेर धोक्यार काल एक इन्सिडंट जालो की कार परत एक दर्यान गेली। सांगपाक वायट दिसता, खूब वायट दिसता। काल 2023 जवळ जवळ 28 नोव्हेंबर 2023 हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी हांगासर आमच्या धबधब्यालो बिचोले धबधब्यालो एकटो भुरगो तेजे जीव हांगासर गेल्लो आसा। तशेंच 15 वर्सां पयलीं सुद्दां हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो आसा, जवळ जवळ माशेलांचो खंयसरलो कोण तरी एक जाणटो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा। हांगासर अशी परिस्थिती आसा बारीक पळोवंक जाल्यार हो जो झोको जो आसा पळय तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा आनी हे इन्सिडंट परत परत कित्याक घडटा। हांवें आयकलां त्या प्रमाणे जवळ जवळ 10 ते 15 वर्सां पयलीं पंचायतीन लोकल पंचायतीन हांगासर ठराव किकेशेच घालून दिल्लेले आसा की हो धोको जो आसा पळय तो ब्रॉड करपाचो आनी हे जो स्लोप आसा, जो हायट आसा पळय ती हायट कमी करून जे गाडयो ज्यो स्लोपाक येता पळय, कित्याक सगळे ड्रायव्हर एक्सपर्ट आसता अशें न्हय, किंवा गाडयेचो कितें फॉल्टू आसूं येता, हँडब्रेक लागना किंवा ब्रेक फेल जाता जाल्यार ते प्रिकॉशन हांगासर घेवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।